नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव सुमिता कुंकळकार. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान मंत्र्याचें नाव घेतलां, पूण पयशांच्या वेव्हाराचो केला ना उल्लेख. हेर 2 अधिकाऱ्यांक पयशे दिल्ल्याचो केला आरोप. स्टेटमेंटाचे तथ्य तपासूनच अधिकाऱ्यांक चौकशेक आपयतले, सांगता एसपी राहुल गुप्ता. विकसित भारत 2047 प्रमाण विकसित गोंय 2037चो आराखडो 19 डिसेंबराक दवरतले गोंया मुखार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी दिवचें योगदान, सांगता मुख्यमंत्री. मडगांव गांधी मार्केटाच्या गुदामाक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. उजो खंयच्या कारणाक लागून लागलो तें मात जावंक ना स्पश्ट. बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्याक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड. प्रस्तावाक मंत्रिमंडळ मान्यताय, मुख्यमंत्र्याची म्हायती. जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपिल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान उड्यात काडून प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावची, काँग्रेसीची मागणी. SIR प्रक्रिया अजूनही जावंक ना पुराय. प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची म्हणून सरकारा कडेन केल्या विनंती, सांगता मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मडगांव गांधी मार्केटाच्या गुदावाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थोड्यावेळांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो खंयच्या कारणाक लागून लागलो हाची म्हायती मेळूंक ना. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. 9:23 सो आमकां सांगलें की गांधी मार्केटा एका गार्बेजा उच लागला म्हणून. सो आमी जेन्ना स्पॉटार पावले तेन्ना पळयलें जाल्यार एक अबंडंट गोडाऊन आसलो, तितून भितर सगळे गार्बेज आनी कितें आसलें तेका उच लागलो. सो इमिडिएटली आमी कॉल स्पॉटार येवन एक्शन केलें आनी कंट्रोला हाडले आनी पालयलो. तो ऊस कित्याक लागलेलो? उजो ते सगळे गार्बेज हाडले आनी मॅट्रस अशें हाडले आनी कितें हाडले तितून गार्बेज सगळे. अबंडंट गोडाऊन अंडर कंट्रोल आसा सर. सध्या काय ना. बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्याक आनीक 2 वर्सांची सेवा मुजत वाड दितले, म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजान केल्ल्या आरोपा उपरांत क्रायम ब्रांचीन नव्यान FIR नोंदयल्या. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करतले. जांकां चौकशेक आपोवपाक जाय तांकां आपयतले, म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतले. बट्टे खातीर पात्र उमेदवार सापडूंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम, वीज, उदका स्त्रोत आनी उदका पुरवण खात्यांतल्या मुख्य अभियंत्यांक आनीक 2 वर्सां सेवा मुजत वाड दितले. तशेंच ह्यान फुडें वेगवेगळ्या खात्यांत वर्क चार्ज खातीर ज्या कर्मचाऱ्यांक काम दितले तांकां 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण पगार मेळटलो. सध्या आशिल्ल्या कामगारांक ताचो कांयच फरक पडचो ना, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. Amendment the business of the government of Goa allocation of the rule 1997 वेगवेगळे हा पयली कॅप्टन ऑफ पोर्ट जे डिपार्टमेंटा खातीर वेगवेगळे घेतला. There is an resolved that the inclusion of the above addition of the subject or bifurcation केला captain of port in the business of the government of the allocation rule 1987. Allotment of the land to the Goa College of the Veterinary and Animal Science. गोवा कॉलेजीक आमी 33 वर्सां लीज गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कॉलेज वेटरनरी कॉलेजीच्या नांवार दिल्या. 2 कडे दिल्या, एक कुट्टी आनी एक हांगा ओल्ड गोवा दिल्या. Land is total land 1 lakh square meter. Proposal to amend the Goa State Civil Service rules for 2022. Chief engineers जे आहा पळय न्ही PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिला. इफ there is no any candidate is available, then only. If it is available, then not. Implementation of the 6th pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता हांव जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले.
coverage of the contractual employee working in the state government department, corporations or autonomous bodies, PSUs, etc. under the employee provident fund. Those who are already working in this department since from the 2017 तांकां आमी EPF दिता बॅक तांचो ही EPF ची स्कीम आशिल्ली तांकां वन टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल 21 वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो बट तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता. जॉब स्कॅम प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान नव्यान FIR नोंदयला. पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत ह्या प्रकरणाची परतून खोलायेन चौकशी सुरू केल्या. कोणूय आरोप करता म्हूण ते गृहीत धरपाक जायना. आमी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून तातूंत तथ्य आसले बगर आपूण जावं वा पुलीस कांयच उलोवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले. आयकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. पूजा नायकाच्या केसीत त्यांनी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें. आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीन तेणी खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें ते खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें. सो दॅट न्यू FIR हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. कोणी एकटे बेश्टेच सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसत ताजेर उलोवंक शकना म्हणून ताजे थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा. जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंका कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आफयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच तेजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच दीस वील बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपिल्ल्या मंत्र्याक बेगोबेग मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चौकशी करची. हे प्रकरण काँग्रेस संसदेत व्हरतले अशें काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पवन खेरान सांगले. फाटली 3.5 वर्सां डबल इंजिन सरकार आसा. 2019 50,000 जाल्यार 2022 10,000 नोकऱ्यांचें आश्वासन दिलें. तातूंतच हो घोटाळो मुखार आयिल्ल्यान 2019 सावन जाल्या नोकर भरतीची चौकशी जातली अशें पवन खेरान सांगलें. की सिचुएशन ये है बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया कि पूरा देश आज गोवा के इस जॉब स्कैम के बारे में जानना चाहता है. The eyes of the entire country are focused on the job scam of Goa. It is such a huge scam. आप मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं वो नहीं पूरा करते, धोखा देते हैं, वो अपने आप में एक स्कैम है. लेकिन उससे बड़ा स्कैम कि आप नौजवानों से, अनएम्प्लॉयड यूथ से 30-40 लाख रुपए लेते हो नौकरी देने के लिए और नौकरी नहीं देते और पैसा गायब. न नौकरी मिली न पैसा वापस मिला. इसलिए पूरा देश चिंता कर रहा है कि गोवा के साथ, गोवा के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय क्यों कर रही है. अब ये पूजा नायक पूरे देश में अब ये नाम फैल गया. पूजा नायक ने कुछ नाम लिए. ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होगा, अदालत में होगा, पुलिस के पास होगा, सरकार के पास ये स्टेटमेंट होगा, 161 का होगा. उस स्टेटमेंट में उन्होंने मंत्री का नाम लिया, IAS अधिकारियों का नाम लिया, इंजीनियर्स का नाम लिया. कहां है वो नाम? We demand that those names should be made public first of all. Who is the minister Pooja Nayak has named? Who are the IAS officers Pooja Nayak has named? Who are the top engineers of the government Pooja Nayak has named? नाम तो सामने लाइए पहले. नाम लाने के बाद हम ये चाहते हैं कि जिनका नाम पूजा नायक ले रही है वो अपने पद पर अगर बने रहें, दे विल इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन. ये तो मंत्री, IAS अधिकारी, इंजीनियर्स अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे और वो एक्यूज हैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होने देंगे? दे विल नॉट ओनली ब्लॉक द इन्वेस्टिगेशन, दे विल मैनिपुलेट द इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो सकती. तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट, पहली मांग, पहली डिमांड हमारी ये है इन सब लोगों को जिनको नामजद किया है पूजा नायक ने, उनको अपनी पोस्ट से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए. SIR म्हळ्यारूच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया अजून सुरू आसा.
जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी करूंक ना. देखून SIR प्रक्रिया सुरू पुराय जाय मेरेन जिल्हा पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हणून मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल सांगता. मजगती काय BLOंचो सत्ताधारी पक्षा कडेन संबंध आसा, ताका लागून ते कामां सारखी करिनात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन केला. SIR प्रक्रिया सध्या सुरू आसा. SIRची फॉर्मां वांटपी गोंय हें पयलें राज्य जावन आसा अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल सांगता. ZP वेंचणुकीच्या वेळापत्रकाची अधिसुचोवणी अजून जारी जावंक ना. SIR पुराय जाय मेरेन वेंचणूक फुडें धुकलची अशी सरकाराक विनंती केल्या म्हूण संजय गोयल हांणी सांगलें. बुधवारा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिये संबंधीत म्हायती दिवपा खातीर सर्वपक्षीय बसका जाली. ताचे उपरांत मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल उलयतालो. कि एनिमरेशन जो SIR का जो प्रोसेस है वो हमारा चालू है और एनिमरेशन फेज जो है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है. तो इसमें हमने पहले तो ब्रीफ करना था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमरेशन फॉर्म है वो 100% कंप्लीट हो गया है. तो जितने भी 12 स्टेट्स और UT जिसमें एनिमरेशन फॉर्म ये जो चल रहा है उसमें गोवा फर्स्ट स्टेट है जिसने 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमरेशन फॉर्म वेल इन टाइम कर लिया है. और पिछले 2 दिन से हम लोग अब कलेक्शन ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एनिमरेशन फॉर्म है वो एक्सरसाइज हम चला रहे हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तो अपडेट करना था कि कितने फॉर्म्स अभी तक हमारे कलेक्शन वापस हो चुके हैं. दूसरा क्योंकि BLOs के साथ में BLAs का भी सहयोग, जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनका सहयोग बहुत जरूरी है. BLOs के साथ में BLAs को भी जो साथ में जो बोले कि वो हेल्प करे और ताकि अलग अलग उनका भी हो जाएगा तो हमारी मैन पावर स्ट्रेंथ उसमें बढ़ जाएगी. BLO को ये पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, कंप्लेंट आपको दिया है? उन्होंने 2 केसेस हमें बताए हैं. तो अभी तो क्योंकि एक वर्बली बताया है तो हमने दोनों जो अपने DOs है और EROs है उनको बता दिया है. उनको आज मतलब वार्निंग दे देंगे. अगर उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेंट रहती है और यही बिहेवियर रहेगा तो वी विल टेक ऑफिशियल एक्शन. तो ZP इलेक्शन का भी मेरे ख्याल शेड्यूल का नोटिफिकेशन होना तो बाकी है. बाकी हमने तो इनिशियली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो पोस्टपोन हो जाए जब तक SIR हमारा जो 7 फरवरी को रोल फाइनल नहीं होता. बट अगर वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, लेकिन अगर वो करते भी है तो हमने ये रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमारे जो ERO AEROs है वो अलग रहे और जो जिला पंचायत में जो ROs AROs होंगे वो अलग ऑफिसर्स हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर रहे और वो लोग डबल ऑक्युपाइड ना हो. इतले मजगती गोवा फॉरवर्डान सर्वपक्षीय बसकेत BLOच्या कामाविशीं हुस्को उक्तायलो. कांय BLO सत्ताधारी पक्षाकडे संबंधित आसात, ताकाच लागून ते सारके काम करिनात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन केला. हे विशीं खर कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिला. गोवा फॉरवर्ड SIR प्रक्रियेचेर बारीकसाणेन नदर दवरतले अशें कामत सांगता. मिटींग जाली इलेक्ट्रोल रोल हाजी SIR खातीर रिव्ह्यू मिटींग आशिल्ली. सो आमी सिरियस कन्सर्न्स रेज केल्यात की फाटल्या मिटींगेन आमी सांगिल्लें की काही BLOs अशे आसात की सत्ताधारी रुलींग गव्हर्मेंटाक कनेक्टेड किंवा तांचे रिलेटीव सामके एक्टीव ऑफिस बेरर्स पार्टीचे किंवा हे. सो 1-2 ACनी अशे गजाल्यो घडल्यो की काल पब्लीक डे आशिल्ले बाबीचे सुदाचो. तो अशे आयलेत की दर्या XYZचें नांव आसन किंवा भुरगो किंवा मुंबय शिकता हांगा जाल्यार तो रेस्पेक्टीव BLO फॉर्म दिना, जाता तें कर म्हणटा. सो वी हॅव नेम्ड 2 BLOs विथ द इलेक्शन कमिशन आनी ताणें दे हॅव टेकन सिरियस नोट ऑफ इट. ताणें सांगलां की दे वील इश्यू वर्बल वॉर्निंग्स टुडे टू द BLOs आनी जर तरी सुदारनात देन यू गिव इट इन रायटिंग, वी विल सस्पेंड द BLOs इमिडिएटली. दिस एश्युरन्स हॅज बीन कॅटेगरली गिवन टू अस बाय द तुमच्या मते पातोडा 2 कडेन 2 पार्टांनी आउट ऑफ 40 2 कडेन जाले. सो दीस इज हे कन्सर्न जे हांवें लास्ट मिटिंगेनूच रेज केल्ले, म्हणजे अशें जावंक शकता म्हणून ते जाले, तशेंच जाले. आनी हे कितें आमी घडयल्ल्यो काणयांनी लोक येवन काल ऑफिसान येवन सांगपाक लागले की अशें करतात म्हणून. सो वी हॅव आनी तांचे डायरेक्ट कनेक्शन आसा विच आय हॅव शोन देम द एविडन्स. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक पाळो दीत शाळांच्या सुवातेत बेवारशी सुणी भितर सरची न्हय हे खातीर योग्य ती जतनाय घेवची. तशेंच शाळेच्या सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो आनी शाळेच्या कुशीक सुण्यांची वस्ती आसा काय ना ते पळोवपा खातीर 3 म्हयन्यांनी एकदां नियाळ घेवचो अशे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सगळ्या शाळेच्या मुखेलींक दिल्यात.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जी सगळे शाळा आसतले महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था जे आसा तांच्यांनी आपलो जो कंपाऊंड आसा थंयसर जे म्हणजे भटकी कुत्रे जे आसा तांचे कडल्यान तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो सुरक्षीत करचो आणि ह्या भटक्या कुत्र्यांचो म्हणजे शाळेन शिकपी किंवा विद्यालयांनी किंवा संस्थेक कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून तांच्यांनी थंयसर सुरक्षीत म्हणजे हो जो तेंचो कंपाऊंड जो आसा तो करचो आणि त्याच बरोबर 8 आठवड्या भितून त्यांच्यानी हे सगळे करचे आणि भितून एक म्हणजे नोडल ऑफिसर जो आसा तो सुद्धा दवरचो आणि त्याच प्रमाणे जायते म्हणजे अवेअरनेस प्रोग्राम जे आसतले ते सुद्धा आयोजित करचे अशी नोटीस जी आसा ती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांच्यांनी काडल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. कोंबडीच मारली जाल्यार तांतयां खंयच्यान मेळटली असो प्रस्न करीत कांय टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोंयचें नांव बदनाम करतात असो आरोप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केला. ह्या टॅक्सीकारांक जाग्यार हाडपा खातीर टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण हाडपाकूच जाय. हे खातीर वोट बँकाचो विचार करिनासतना सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर तेंको दिवचो असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारला. बुधवारा मंत्रालया भायर विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना मंत्री उलयलो. Should first come out the mindset of vote bank politics and look at it. We are not keeping anybody anywhere. सगळ्यांक आमच्या टॅक्सी भावांक घेऊनच करून सोडता. So anyway, let us not keep discussing this issue. We have discussed it. But one thing is there. गोंयचे आमी टुरिझम हाडटले आणि गोंयचे टुरिझम वाट कोण लायतले हे खपून घेवचे ना आणि मागीर परत आमी बोटां लावन घेतले टुरिस्ट खंय गेले काय म्हणून. अरे तुम्ही कोंबडीच मारतले जाल्यार अंडी खंयची येतली. So first every fellow has to be responsible. So two troublemakers. दोनूय ट्रबल मेकर धाकले असतात ते पूर्ण आमचे बऱ्या सेन्सिबल सेन्सिटिव्ह गोंयकार टॅक्सी भावांचे नाव वाटले आणि हे दोग जाणांक समज ट्रिटमेंट सारको मेळना ते सगळे रिपलिंग इफेक्ट येता की टॅक्सी सगळे हे म्हणून इंडस्ट्री वेगळी म्हणून. सो ताच्या खातीर आय वुडंट कॉल देम माफिया. आय वुड से टॅक्सीन थोडे ट्रबल मेकर्स आसा आणि ते ट्रबल मेकर्स नीड टू बी हँडल्ड इफ यू नीड टू एन्श्योर टुरिझम रन्स रायटली. म्हजी सेंटिमेंट्स हे मुख्यमंत्र्याकडे मांडले आणि हांवें ताका सांगला बेगीन ते इश्यू करया काबार कित्याक तो चड वाडूंक लागला आणि ते वता ते टुरिस्टांक भायर काडटा शपथां सांगता टॅक्सी ते हे करता. अरे खंयच्या जगान आसा आमी आणि तुम्ही अशें खेळटात म्हणजे एक हाज्या खातीर थंय विशय वेगळो जाता आणि द इश्यू लुक्ड अपॉन बाय द पीपल हू वी आर गोईंग अँड प्रोमोटिंग एवरीवेअर ओनली वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इज द टॅक्सी सिस्टम अंडर कंट्रोल का. आणि इट इज टू कम अंडर कंट्रोल. व्हेरी सिंपल. विद्यार्थी बायलांमदी उद्योजकताय वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण बुधवारच्यान नव्यान सुरू केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. हातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वांगडा उण्या व्याज दरांत रीण दितले. गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकारान ही येवजण परत चालीक लायल्या. फुडले वर्सभर 29,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षीत करपाची मोख आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पळयात. आज मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना तेका आमी सुधारित मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आमी रिलॉन्च करता आणि रिलॉन्च करता आसतना म्हाका एक खास करून खूप खोस भोगता. आमी सातत्यान पळयता की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें वेगवेगळ्या सेक्टरात हाज्या खातीर म्हजें सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीन काम करता. आमी जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल हे सगळे कन्सेप्ट जेन्ना आमी गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक सोदता तेन्ना सेल्फ रिलायंट म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हे मेन कन्सेप्ट दवरून आमी मुखार वता. आणि स्वयंपूर्ण जर गोंय करतले आसत तर आमकां हर एक सेक्टरात स्वयंपूर्ण जावप गरजेचें आसा. Also in the entrepreneur sector, also in the skilling sector. This will be one revolutionary step in Goa. गोवा काय हरकत ना कारण आतापर्यंत आम्ही रुटीन जे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट हे शिकता असताना एंटरप्रिनरशिपचो केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो. इंजिनियरिंग सेक्टरात शिकता असताना आपण पुढे एंटरप्रिनरशिप जातलो हाचोय केन्ना विचार करिनाशिल्लो. म्हणून तर मॅक्झिमम तर आपल्याक जॉब खंय मेळटलो इधर इन द गव्हर्नमेंट काय प्रायव्हेट सेक्टर हाचोच विचार करतालो आणि मॅक्झिमम प्रत्येक जण हे जॉबा फाटल्यान धांवत आशिल्लो. There so many opportunities which is available in the state and day by day our opportunities are increasing. But that opportunities जो आम्ही ग्रॅब न करता किंवा जे कोणतरी भायले येऊन आमच्यान ग्रॅब करताले. No doubt it is in the service sector, it is in the manufacturing sector, it is in the tourism and hospitality sector, it is in the medical fraternity. ह्यो सगळे opportunities जे आसा ह्यो आमच्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय म्हणून त्याच्यामध्ये एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप जावप हे खूप गरजेचें आशिल्लें. आणि ती एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप करपा खातीर
आणि ताका जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय आशिल्लो फक्त एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप केली पुढे जावची ना. फाल्यां सकाळी ताका जर घरा कडल्यान फायनान्शियल सपोर्ट मेळना आसत जाल्यार गव्हर्नमेंट शूड गिव द फायनान्शियल सपोर्ट फॉर दॅट यंग बॉय ऑर यंग गर्ल. आणि तो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा खातीर EDC इज रेडी. आणि म्हणून आमी म्हटलां की इट इज अ कोलॅटरल फ्री इंटरेस्ट लोन. कोलॅटरल फ्री लोन दिवपाची तयारी ही आमी आमच्या EDCन दवरलेली आसा. मडगांव वाठारांत महत्वाचे उदरगतीचे प्रकल्प सुरू करपाची घोषणा मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान केली. बऱ्याच काळा सावन उमकळत आशिल्ल्या हायड्रोनिक पार्किंग प्रकल्पाचें काम बेगीनूच सुरू जातलें. ते भायर MMC इमारत आनी गार्डनाचें नवनिर्माण रोखडेच सुरू करतले अशी माहिती पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिली. पळयात. पार्किंग प्रोजेक्टचे सगळे टेंडर बिड ओपन जाला, फक्त बिड्स ओपन जावपाची आसा. ह्या दिसा भितर केन्ना जातलें. तातूंत भितर म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगेचें रेन्युवेशन हाजी एक टेंडर ओपन जालो 2000 फायनान्शियल बीड 14 तारखेक ओपन जाता. फायनान्शियल बीड ओपन जालो म्हणटकीर ताजे भितर वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली वतली. आनीक एक थोड्या भितर म्हाका डिसेंबरांत तरी म्युनिसिपालिटीचें रेन्युवेशन काम स्टार्ट जावपाक. गार्डनाचें ऑलरेडी आमी गार्डन त्या सायडीचे गणपती पुजता पळय तें रेन्युवेशन केल्लें. आनीक मागीर सगळे आमचे जे लेबर रावता तें आतां एक 15 मिनटां पयलीं ताजें प्रेजेंटेशन पळयलां. चीफ ऑफिसरान हांवें प्रेजेंट केलां. हांवें ताका मातशें थोडे तातूंत चेंजीस करपाक जाय. म्हणजे तें गार्डनाचें कितें वयत्या सायडीचें आसा पळय ताणें तें चड फॅन्सी केलां कळ्ळें न्ही. मागीर मातशें हांवें रेक्टिफाय करपाक बरें प्लॅनिंग केलां. भायले सोफा सगळें काडटले तें कळ्ळें. आनी ताणें बऱ्यांतलें बरें डिजायन केलां. म्हणजे बरें डिजायन केलां. सो टोटल लूक ह्या गार्डनाक येतली कळ्ळें. सो कंप्लीट जावपाक टायम लागलो. टोटल आमी ताका चड सगळ्या टोटल ग्रिनरी ग्रिनरीचे जाता तितले भितर लॉन आनी हे झाडां डिफरंट म्हणजे बरे बरे झाडां अशें आमी ताका प्रपोज केलां. ताणें म्हणलां की सोमार नाल्यार मंगळार म्हणल्यार परते सगळे चेंजीस करून हाडून आमकां प्रेजेंटेशन दाखयता आसलें. तो फाउंटन बंद पडला खंयचो गार्डना आतां जालें मरे. आतां हे सगळे नवे चेंजीस करता की सगळें फूल जालें. आतां केन्नाच्यो गोश्टी ते फाउंटन म्हणटा तूं येवपा पयलींच्यो गोश्टी. पार्किंग कितले गाडयांचो प्रोजेक्ट. पार्किंग अराउंड 70 व्हेकल्स. गोंयांत जावपी सगळे इव्हेंट पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसा. खास करून इफ्फी आनी सेरेंडिपिटी सारख्या इव्हेंटांक लागून गोंयांत चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जाता आनी पर्यटनाक चालना मेळटा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. आयकात. गोंयांत आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस करतकर एवरी इव्हेंट इज इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इफ्फी हॅज बीन एज इम्पॉर्टंट एज सेरेंडिपिटी, एज इम्पॉर्टंट एज एनी अदर फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमी स्पोर्ट्स टुरिजम सुरवात करता आसतना हे सरकार अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर आमी आयर्नमॅन गोवा 70.3 सुरू केलें. आज ज्या तरेन ते स्केल अप जाला 31-32 कंट्रीज, people coming from various parts, talking about Fit India, and the way it is moved talks about Goa moving in the right direction as far as tourism is concerned in various sectors. So every sector which comes, which we are looking at very good in a manner, is to attract people throughout the year in different months. So if we are able to attract still more people through better thought process, we will do it. But if inauguration will be through float parade, which is related to tourism actually. So tourism showcases the heritage and tradition of Goa through such heritage and traditional things like carnival or shigmo. So jenna IFFI daketa, IFFI is being showcased through our culture and tradition, and it is the right way to tell and showcase. I don't know the details of it because it has been done by the Entertainment Society of Goa in terms of organizing the IFFI. But I'm sure with the Chief Minister knowing what they have planned, I think it will be the right thing for Goa. दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या बॉम्बस्फोटात जैश ए मोहम्मद संघटनेचे नवे व्हाईट कॉलर टेरर मॉड्यूल उक्ताडार आयलें. ह्या मॉड्यूलात दोतोर, प्राध्यापक आनी बायलांचो आस्पाव आशिल्ले आनी ते पाकिस्तानी हँडलर्साच्या संपर्कात आशिल्ले. स्फोटाच्या 37 दीस आदीं 4 ऑक्टोबराक सहारनपुरात एका लग्नात ह्या मॉड्यूलाची सुरवात जाली. ते उपरांत सैन्य दळाच्या अधिकाऱ्यांक धमकी दिवपी पोस्टर्स वाटप, शस्त्रां आनी स्फोटा खातीर लागपी सामान एकठांय करपाचें काम सुरू जालें. दिल्ली स्फोटाच्या 37 दीस आदीं 4 ऑक्टोबराक सहारनपुरात एका लग्नात ह्या व्हाईट कॉलर मॉड्यूलाची सुरवात जाली. 19 ऑक्टोबराक काश्मीरात जैश ए मोहम्मद ह्या दहशतवादी संघटनेचे पोस्टर्स दिसपाक लागल्या उपरांत सुरक्षा यंत्रणांक ह्या मॉड्यूला विशीं म्हायती मेळ्ळी. ह्या नेटवर्काची सगळ्यात म्हत्वाची बायल सदस्य दोतोर शाहीन सईद आशिल्ली. ती जैशची मुखेली मसूद अझहराची भयण साहिया अझहराच्या संपर्कात आशिल्ल्याची म्हायती तपासात उक्ताडार आयल्या.
तपासात अशेंय दिसून आयलां की हे टेरर मॉड्यूल 4 ऑक्टोबराक सक्रिय केल्लें. 4 ऑक्टोबराक दोतोर आदिलान सहारनपुरांत दोतोर रुकैया हिचे वांगडा केल्ल्या लग्ना उपरांत हें मॉड्यूल सक्रिय जालें. लग्नाक कांय खास सोयरे आयिल्ले तांची वळख सुरक्षा एजन्सी कडल्यान निश्चित करपाचें काम सुरू आसा. लग्नाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या मॉड्युलाचें काम सुरू जालें. दोतोर आदिलान लॉजिस्टिक्स आनी अर्थीक चॅनल हाताळ्ळें. तांणी वैजकी वेवसायाच्या नांवा खाला निधी आनी वाहतूक चॅनल स्थापीत करपाची येवजण तयार केल्ली. 19 ऑक्टोबराक काश्मीरांतल्या नौगाम वाठारांत जैश ए मोहम्मदाचे पोस्टर्स लायिल्ल्याचे दिसून आयले. पुलिशेन गुन्यांव नोंदयलो. 27 ऑक्टोबराक 25 परस चड पोस्टर्स लायिल्ले. ते उपरांत 50 अधिकाऱ्यांच्या एका पथकान 60 CCTV कॅमेरे स्कॅन केले. 31 ऑक्टोबराक दोतोर आदिल हे पोस्टर्स लायिल्ल्या वाठारांत भोंवतना दिश्टी पडलो. ताचो फोन ट्रॅक केल्ल्यान तो पाकिस्तानी हँडलराच्या संपर्कात आशिल्ल्याचे दिसून आयले. 6 नोव्हेंबराक ताका अटक केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साळगांव दोट्टी खून प्रकरण मुखेल आरोपी बेगीनूच पुलीस कस्टडी आसतलो अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. साळगांवच्या मुड्डोवाडा वाठारांत 8 दीस पयलीं एका भाड्याच्या कुडींत 2 दादल्यांचो कुडी सापडिल्ल्यो. धारदार सुरयेन दोगांयचो गळो चिरून खून जाल्लो. मात हे खून कित्या खातीर जाले तें मात कळपाक मार्ग ना. इंक्वायरी चालू है. हाँ चालू है. उसने बुलाया सब लोगों को. हाँ SDPO बिचौलियों में उसकी इंक्वायरी. तो वो सालिगांव केस करके कुछ सुना है. हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू सर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात.